मॅनेजमेंटान कितें जालें कितें लास्ट टायम आमच्या मॅनेजमेंटाक आपयलें आनी सांगपाक लागले कितें आमी काउंट सोल्ड केलं थर्ड पार्टी सोल्ड केलं म्हणजे आमकां म्हणपाक दिसता रिजायन दिया नाजाल्यार तुमकां ट्रान्सफर तितूचे आमी कितें आसा 43 मेंबर आमी युनियनान आसा 10 मेंबर युनियनाचे भायर आसा कळ्ळें आमचे 10 मेंबर हे केले तांकां आमी सकयले आनी रिजिग्नेशन घेवन तांकां रिप्लेसमेंट दिलो कळ्ळें आमचो मेमो घेतलो पण आमी काय कितें कांय विचारलें ना तेंच्यानी कळ्ळें आमच्या कितें कोर्ट आमी विचारले का शेवटी कोर्टान वचून तुमकां कशें करता शकता ते कोर्टाच्या कोर्टान म्हणपाक तुमकां म्हणपाक आमी दुसरे प्लांट आसा पळय तें ट्रान्सफर कोर्टान कितें म्हणून घातला तुमी कोर्टान सीओडी पेंडींग आसा न्ही चार्टर्ड ऑफ डिमांड म्हणल्यार आमचो तो कोर्टान पेंडींग आसा कळ्ळें न्ही आनी तो मॅनेजमेंट येयच ना तेंचे एडवोकेट येता आमी उलयता ओके आतां अचानक तेंच्यांनी आमकां कितें 2 तारखेच्यान भायर दवरलें तुमकां ट्रान्सफर मारलें म्हणटा ते कितें ह्या 2 तारखेच्या भायर आसा आनी 15 तारखेच्यान तेंच्यांनी गेटीक लॉक मारले आनी सगळे स्टाफ सगळे असं बंद करून गेले आतां फूल बंद आसा फूल बंद आसा ओके आमचें कितें आसलें कितें म्हणजे आतां मॅनेजमेंट आमचे कमिशनरा कडेन मॅटर चालू आसा डेप्युटी कमिशनर मडगांव थंय मॅटर चालू आसा आमचे थंय एकदांच मॅटराक ते येयल्ले आसा कळ्ळें न्ही बाकी कमिशनर अजून पर्यंत येयल्ले ना कळ्ळें न्ही ते कितें म्हणटा आमचे रिप्लाय दितात ते कळ्ळें न्ही आमी हांकां ट्रान्सफर मारलेले आसा आमचे दुसरे युनिट आहा पळय न्हू थंय तांकां आमी जॉब दिता अशें आतां खंय म्हणून ट्रान्सफर दी ट्रान्सफर प्रत्येक आमचे 5-6 प्लांट आसा आमच्या त्या प्लांटांनी हें केलं मारलेलें आसा कळ्ळें न्ही आमी ते कितें आसा आमी त्या हेजेर आमी आनी तेजेर तांकां आमी ताका रिप्लाय दिल्लो आसा कळ्ळें न्ही आमचे अशें खंयच आमचे हेजेर हें ना की आमकां ट्रान्सफर अशें म्हणून आतां डिमांड कितें आहा तुमचे डिमांड म्हणजे कितें आनी ते थोडे भुरग्यांचे रिट्रेसमेंट म्हणजे कितें दिल्लो आसा न्ही तो आमकां तेमी रिट्रेसमेंट पगारान वाड करून दिवचो कळ्ळें न्ही थोड्यार आमकां कितें बाकीचे पीएफान ग्रॅज्युएटींचे कितें बेनिफीट आसा ते मेळूंक शकता न्ही अशें म्हणून आनी दुसरी कंपनी तेच्या सोडलं गेलं म्हणटा पळय न्ही ते कंपनीन आमकां परत जॉब दिवचो होच आमचो डिमांड सो आतां सेम प्रोडक्शन तशेंच फार्माचेच हांगा प्रोडक्शन ते आमी सांगूंक शकना ते आतां म्हणटा कोण तरी कंपनी थर्ड पार्टीक गेली कळ्ळें न्ही पूण अजून तेजे खंय तरी तेंचें रजिस्ट्रेशन कितें आसा तें आमकां तरी जावना अशें म्हणून ओके आनी आतां मॅनेजमेंट तुमचे काय आयकत ना तुमकां कितली वर्सां हांगा सर्वीस केल्या तुमी 2 हेजे आसा म्हणजे 20 वर्सां जाल्ली आसा आनी 25 इयर्स चालू आसा 20 ते 25 वर्सांचे काम करता आनी कसले कसले पोजिशनाचेर आसले हांगा सगळे मॅन्युफॅक्चरिंग सगळी मॅन्युफॅक्चरिंग सगळे वर्कर कॅटेगरी मॅन्युफॅक्चरिंग ओके 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 सगळ्यांक एकूच दिल्लें डेजिग्नेशन मॅन्युफॅक्चरिंग असिस्टंट आनी तुमी आनी सर थोडे बीन घेता अशें ना आमकां 33 भुरग्यांक घेवंक जाय तेंच्यानी अपॉइंटमेंट घेतलेली अपॉइंटमेंट सध्या करून आसले ताका तेगेले ऑफिसान आमी ते लेटर ताका केल्ले आसा एक लेटर आमकां एक मातशी कॉपी आमच्या आमदाराक मातशी करा मातशी एक सीसी एक लेटर आमच्या आमदाराक करा कित्याक आतां एसेंब्ली येतली न्हू जुलयान एसेंब्ली आहा आनी आतांच्यान जून म्हयन्याच्यान क्वेश्चन घालपाक मेळटले आमकां थोडे क्वेरीज विचारून ते प्रश्न मांडपाक मेळटलो भितर कळ्ळें आनी आमच्याय थ्रू मातसो पुश हे करपाक मेळटा सीएमा कडेन जाल्यार आमी करता फक्त कितें करा मातशें एक ऑफिशियल लेटर आमकां येयल्या न्हू आमकां मातशें फुडें व्हरपाक मातशें बरें पडटा फक्त सीसी करून दिल्या पुरो हांगा आमच्या भाऊ कडेन बीन तेंच्या कडेन हांगासर धरून ते कलेक्ट करून मागीर ते सबमीट करतले तुमकां ऑफिसान वचपाची गरज ना फक्त भाऊ कडेन दिल्या पुरो सेम लेटर कर फक्त कवरिंग लेटर एक एक्स्ट्रा कर ओके टू द एमएलए ऑफ सानांद्रे म्हणून आनी विरेश बोरकर आनी मातशें कायंडली लूक इन टू द मॅटर म्हणून आनी लेटर एटॅच म्हणून तें घालून दी सर आमकां कशें आसा आमकां आमी हांगा आतां 25 वर्सां काडले म्हणजे आमकां तेंच्यांनी कामाक घेवंक जाय न्हू ते आतां कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक शकता जो कोणाक दुसऱ्यांक घेवंक सोदताले घेवपाकूच जाय कित्याक सांग एक इंडस्ट्री येयल्या ती इंडस्ट्री हांगा लोकलांक लागून येयला न्हू आनी आमी सगळे हांगा आनी इतली वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां कोणा तुमी वयतली खंय तो इम्पॉर्टंट आनी आमच्या गांवांत जर इंडस्ट्रियल इस्टेटूच टोटल बंद जाता आनी इंडस्ट्री बंद जाल्यार डिफरंट गजाल हांगा परते येतले न्हू कितें तरी चालू जातलें कोणाक तरी दिलां सो हें आमकां आमचो हक्क तो फाल्यां आमकां जर तुमी भायर मारतले परत 25 तुमी न्यू जाणांक हाडटले भायल्यांक जाल्यार आमी हांगा इंडस्ट्री हाडून फायदो कितें एवरी टायम तेच करता ते फाटल्या फावटी तेच सबसिडी घेता न्ही ते पयलीं स्टार्ट करना तुमकां अकस्मात कशें भायर करपाक शकता सर ते घेवपाक सोदता आमी 33 भुरगीं आमी भितर वयतलीं ना जाल्यार तांकां आमी हें करपाक दिवपाना हांगा आतां त्या 25 आतां म्हयनो जालो आमकां आमी आतां वता हें करता
भाऊ एक आमचो मरे व्हिडिओ लायव्ह हा मातशें लोकांकूय कळो आनी आमी आतां मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान सनफार्मा कंपनीच्या भायर आसा हांगा आमचे 33 गोंयकार आसा लोकल जे हांगा ह्या कंपनीन कामाक वयताले आनी कंपनी सध्या बंद जाला आनी ते 33 कामगारांचे जे 20 ते 25 वर्सां ह्या कंपनीन काम करता ज्यांच्यानी कंपनी घडयल्या नाल्यार कंपनीक वयर काडल्या आपली मेहनत करून तर ते भुरग्यांक आयज हांगा कंपनीन काडून उडयला आनी तांकां गोंयच्या भायर ट्रान्सफरीचे गजाली ते करता तेंचे जे कितें डिमांड आहा ते मानिना आनी हेतून जो सरकाराचो ह्या मिनिस्टराचो नाजाल्यार ह्या सो कॉल्ड स्वयंपूर्ण डबल इंजीन सरकाराचो जो सपोर्ट तांकां मेळपाक जाय आसलो तो अजून मेळोंक ना मे म्हयन्याच्या 2 तारीख न्हू 2 ते 3 तारीख तांकां गेट बंद केला भायर दवरल्या ते अजून ती भायर आसात आनी कंटिन्युअस हांगा स्ट्रायकाचेर बसलेली आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी सीएमाक लेटर केला तेंचे कोर्टान केसीस सुद्धा चालू आसा लेबर कमिशनरा कडेन डेप्युटी लेबर कमिशनरा कडेन पूण तेचेर अजून मेरेन कितें सोक्ष आना रिजल्ट कितें मेळपाक जाय सोल्युशन ते अजून मेरेन मेळलें ना आमच्या वांगडा ह्या कंपनीचे जे एम्प्लॉईज आसा हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी लोकांक आमच्या ब्रीफ करचे आनी सांगचे की तुमी हांगा कितलीं जाणां आसा कितले जाण आसले आनी तुमी कितलीं वर्सां काम केलें आनी आतां सध्या कितें तुमचे डिमांड आसा आनी कितें परिस्थिती आसा तुमचें नांव सांगून मातशें चालू करचें म्हजें नांव सुरेखन नायक हांव युनियन प्रेसिडेंट आसा तेन्ना आमकां ह्या कंपनीक आसा 2 कॅटेगरीन भुरगे आसा 20 वर्सां जाल्लीं आसा तशेंच 25 वर्सां आमकां चालू जाल्लीं आसा कळ्ळें न्ही सगळे आसा ते मॅन्युफॅक्चरींग असिस्टंट म्हणून ह्या कंपनीन कामाक आसा कळ्ळें न्ही तेन्ना आमकां मॅनेजमेंटान कितें आसा ट्रान्सफर लेटर काडून आमकां आमच्या डेटी भायर दवरलेले आसा कळ्ळें न्ही तेन्ना आमचो कितें डिमांड आसा की आमच्या थोड्या भुरग्यांक तेणी रिट्रेसमेंट दिवन घरा बसयल्ले आसा रेजिग्नेशन दिवन पूण आमचो डिमांड कितें आसा आमकांय रिट्रेसमेंट तेंच्यांनी जे सॅलरीन एड करून तेजे बेनिफीट कितें आसा मेळून दिवचें आमकां कळ्ळें न्ही तशेंच जे कोणाक ते आमी म्हणटा प्लांट सोल्ड केलो आसा ते सोल्ड केल्ल्या प्लांटाक आमकां परत रोखडीत आनी 33 भुरग्यांक आसा पळय न्हू युनियनाचे तांकां 33 भुरग्यांक तेणी परत तेंच्यांनी जॉब दिवचो अशें हांव ते कंपनी कडेन मागता कळ्ळें न्ही तसो मनोज परमान हांगसरेन आमकां सपोर्ट केले बरोबर हांवूय तेजे मना पासून धन्यवाद मागता तशेंच बाकीचे ते गेले आसा पळय न्हू तेवूय मेंबर आसा तेंचे कडेन हांव कितें धन्यवाद मागता आनी आमकां असो सपोर्ट करून तेणी कितें आसा आमकां न्याय मेळून दिवचो आता बाईन सांगला की तेंचे कितें इश्यूज आसा कितें डिमांड आहा ते आमच्या सायडीनसून आमी तांकां सांगला की जशें तेंच्यान सीएमाक लेटर केला ते लेटर आमच्या एमएलएक करचे सो दॅट फुडली जी असेंब्ली येतली भितर जे हे विशय आसा अशे भरपूरशे कंपनीज आसा जेंचो सिमिलर विशय आसा भुरग्यांक काडटात भुरग्यांक वच म्हणटात ट्रान्सफर करतात 20-25 वर्सां जे कंपनीक वयर उखलपाक वयर काडपाक जे भुरग्यांनी गोंयकारांनी काम केला आपलो घाम गळयला आपले रक्त दिला त्या भुरग्यांक ते घरा बसयतात आनी ही सेन्सिटिव्हिटी खंय तरी आहा पळय ती ह्या सरकाराक ना ह्या सरकाराक गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून कसलीच पॉलिसी ना सो हे जे पॉलिसीज आसा म्हणजे गोंयकार जे आमचे एम्प्लॉईज आसा जे लोक हांगा काम करतात जे वर्कर्स आसा तांकां सेफगार्ड करपाक ह्या सरकारा कडेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना लेबर पॉलिसी ना सो ही पॉलिसी खंय ना खंय तरी जावपाक जाय भितर रेजोल्युशन्स येवपाक जाय अमेंडमेंट येवपाक जाय आनी ते आमच्या तरेन जे जातले आमच्या एमएलएच्या थ्रू जर व्हडली असेंब्ली आसा जाल्यार त्याच्या थ्रू कितें रेजोल्युशन घालपाक जाय नाल्यार अमेंडमेंट जे घालपाक जाय ते अमेंडमेंट आमच्या सायडींच्यान आमी घालतले पूण आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन मागता बाबूश मोन्सेरात तेच्याय कडेन मागता की हांगा जे आमचे तुमचे जे डिपार्टमेंट आसा लेबर डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते लेबर डिपार्टमेंटान आयज आमचे गोंयचे कितलेशेच कामगार आसा जे हो सिमिलर प्रॉब्लम फेस करता तांकां डायरेक्ट वन शॉट तांकां काडून उडयतात कंपनी कोणाक दुसऱ्याक दितात तांकां परते घेयनात दुसऱ्या कोणाक तरी कामाक घेतात सो हो जो गोंयकारांचेर अन्याय आसा पळय तो अन्याय जावपाक जायना जेन्ना हो सरकार डबल इंजीन म्हणटा जेन्ना हो सरकार स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता जेन्ना हो सरकार गोंय उदरगत करता म्हणून सांगता जाल्यार गोंयकार हांगा बेकार उरपाक जायना स्पेशली जे लोकांनी 25 वर्सां 20 वर्सां सर्व्हिस केला ते तरी लोक हांगा बेकार उरपाक जायना आनी रेव्होल्युशनरी गोंस ह्या गोंयकारांचो आवाज ह्या गोंयकारांचो विश्वास म्हणून फुडें सरत रावतली आमच्या सायडींच्यान जो तेंको तांकां दिवपाक जाय तो तेंको आमी दितले पूण सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की अशे जे आमचे गोंयकार आसात जे त्रासान आसात तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय तेंको दिवपाक जाय सो दॅट फाल्यां केन्ना आमी त्रासान आसतले तेन्ना ते आमकां सपोर्ट करतले आनी आमी गोंयकार म्हणून एक फॅमिली म्हणून आमी वांगडा उरतले आनी हो सरकार आनी हे जे आयज भायले कंपनीज आसा जे गोंयकारांक आयज 3rd ग्रेड आमकां ट्रिटमेंट दिता ते ट्रिटमेंट खंय तरी बंद जातले देव बरें कर हेतूनच ऍड करता आसतना ही मडकय आयडीसीतलो जवळ जवळ 44 युनिट आसा तेतूंतलो हो एकूच युनिट आसा जो सुरवाती सावन जे गोंयकार आमचे कामाक लागलेले भुरगे आशिल्ले आनी अदर देन भायले म्हणटा ते कमी भुरगे आशिल्ले सगळे गोंयकारूच आनी ह्यो सगळ्यो भयणी आसात आज तांकां 40-45 वर्सां जाल्यात तांची भुरगीं आसात फॅमिली आसा सगळो
सेटअप जाला आसा आणि ज्यो लेडीज आसा तांकां दुसऱ्या स्टेटीन वचून ट्रान्सफर जावं म्हणटा हे तरी योग्य ना. म्हणजे आमचे भयणीक खंय तरी फुडलो लायफ आसा, तुमी तांकां खंय तरी अडयतात, म्हणजे अडचणी करतात, म्हणजे तेंच्यांनी काम सोडचें आनी तेंचे लायव्हलीहुडाचेर फरक पडचो असो ते हे कंपनीवाल्याचें इंटेन्शन आसा, तशें सरकाराचें इंटेन्शन आसा. आमी फूल हे कंपनीक आमचो सपोर्ट आसा, जे भुरगे कंपनीन काम करतात तांकां फूल तेंको आसा. कसल्याय प्रसंगाचेर आमी तुमकां धांवन येतले, आमी तुमकां सांगूंक शकता. देव बरें करूं. थँक्यू. तुमचे लेटर दी भाऊ कडे.